आमच्या जिवनांत ती प्रायोरिटीज म्हणटा आसतना आतां भुरगीं ल्हान आसतना ओके थोड्या भुरग्यांक कळीतच ना 10th जावन PUC जावन थोड्यांनी म्हणजे पळयता फादर मार्क आयिल्लो पळोवचें म्हळ्यार तेगे गोल ना तेगे एम ना त्या गोलाक जाय जाल्ल्या प्रमाणे आमी गोल ना जाल्यार आमी कशें आमचें स्टडी प्लॅन करतले त्या देखून थोड्यांचें प्लॅनिंगच ना तांकां जाय जाल्यार बरी तांणी चलचें त्या देखून आज आमचे जायते विधवळी भुरगीं मोबायल पळयतात भुरगीं वाचिनात भुरगीं शिकप आजून चड लांबणेत पयलें जें कांय उणें जावना बुकलोड थोडे पटेन उणो जाला जावंक पुरो बट द नॉलेज पार्ट ऑफ इट हॅज इन्क्रीज त्या देखून आज जायते भुरगीं आनीक चड आनी चड मापान उत्तीर्ण जावन बऱ्या वाटेक पावंक तीं पळयतात तशें आसता मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमचे प्रायोरिटी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय आमचे प्रायोरिटी आमच्या भुरग्यांक शिकयलें जाल्यार तांच्या जिवनांत एक सिस्टमॅटीक टायम टेबल घालें जाल्यार तें टायम टेबल ते फॉलो केलें जाल्यार तांचें जिवनूच तें टायम टेबल जातालें. दिव्यवाणी 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणीनो परत तुमकां व्हरतो स्वागत ह्या सकाळच्या शिकवणेक. सोम्यान आमकां सदांच बऱ्या तरान सांबाळ्ळा आनी त्या तरान तो आमकां सदांच दवरता कित्याक सोम्याक आमी मोगाचीं जावन आसा आनी सोम्याक मोगाचीं जाल्ल्या देखून मात्र परत परत आमी तेच व्हरतें म्हणून ताचे थंय भोगच्याक आनी एका दिसा आत्मेक तरान बळवंत जावच्याक आमी पेसाडता ना तर आमी थोडे फावटी आमच्या संवसारा आसता आसल्या आज सोम्याक मोगाची आमी जाल्ल्या देखून सोम्या सांगात एक जावच्याक आमकां आसचें आहा तें एकच सोम्याचें देवास्पण. तें देवास्पण आमी व्हरता तरान मानून घेता आसतना सोमीन तो आमच्या संगताची येता आनी सोमी आमच्या संगता रावता म्हणलो व्हरतो अनुभव आमी भोगूंक जाय. तसो अनुभव जालो जाल्यार मागीर आमी ताचे जावन सोडून रावंक साध्य आसचें ना. तेंच आमच्या जिवनांत आमी पळयता. आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सोम्यान म्हणलीं देवुत्रां. तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय तर तुवें तुकाच इन्कार करूंक जाय म्हजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवंक जाय. म्हळ्यार आमच्या जिवनांत ननंत तरान आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमचे प्रायोरिटीज मस्तो आसूंक बरो. प्रायोरिटीज मस्तो आसल्या जाल्यार तातूंत तुका सोम्याचो पाटलाव करूंक जायना. सोम्याचो पाटलाव करच्या प्रायोरिटी एकच आसता जाय सोम्या थंय हांव एक जावन जियेतालो सोम्या सांगात एक जातालो मात्र न्हय सोम्याचो पाटलाव करच्याक ताणेंच म्हणलें उतरां त्या ग्रेस्त तरणाट्याक सश्टाचें जिवीत जोडी जाय तर हांवें कितें जाय जाया वॉट शूड आय डू टू बिकम कंप्लीट. संपूर्ण जावच्याक हांवें कितें जाय संपूर्ण म्हळ्यार नितळ निर्मळ देवा बरें परफेक्ट म्हणल्यार बरें. जसो तुमचो बाप संपूर्ण तशें तुमी संपूर्ण जाय म्हणल्यार बरें. हांवें संपूर्ण जायचें जाल्यार कितें करूं जाय तो म्हणा लागलो उपादेश पाळी जाय. उपादेश हांवें सगळे पाळ्ळ्यात म्हणा लागलो तो सगळे उपादेश पाळ्ळ्या तर वच आनी तुजे आसले आस्त बदीक इकून मागीर येवन म्हजो पाटलाव कर. आतां हातूंत आमकां समजता ह्या ग्रेस्त तरणाटेचे प्रायोरिटी खंयचें. ग्रेस्त तरणाटेचे प्रायोरिटी ताचे आस्त बदीक ह्या संवसाराचे ग्रेस्त गाय ताचे आस्त बदीक. त्या देखून जेजू म्हणटा तुवें तें वचोन इकून मागीर येवन म्हजो पाटलाव करीत जाय ना तर तुजी मोत तातूंत आसतली. केदाळ पळयल्यार तुका तातूंत येवच्यान वेतालें आनी त्या देखून तूं म्हजें थंय एक जावंक संपूर्ण जावंक तुका साध्य ना. इतलेंच टू बी कंप्लीट टू बी परफेक्ट दॅट्स ऑल रिक्वायर्ड. तुजी प्रायोरिटी तुवें स्ट्रीमलायन करूंक जाय. प्रायोरिटी म्हणटा आसतना मुख्य उद्देश आमचो उद्देश कितें म्हणटा आमी गोल कितें म्हणटा आनी त्या गोला मदें जायते गोल आसतना एक मेन गोल म्हणटा ताका प्रायोरिटी म्हणटा आमी. आनी आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार प्रायोरिटी प्रायोरिटीज इज प्लुरल जाल्यार आमी अनंत प्रायोरिटी आसताले ते जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम येताले खंयच्याक पयलो स्थान खंयच्या दुसरो स्थान खंयच्या तिसरो स्थान खंयच्या चवथो स्थान दिवच्या खातीर. पूण जेजून
वांजलांत त्या पवित्र उतरांनी आमकां म्हणलें आसा, तुजें सगळें जिवीत तुज्या देवाची, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत. पळया कित्याक हें सांगलां गे म्हळ्यार प्रायोरिटी तुजी एकलोच देव मात्र, दुसरो कोणूच तुका प्रायोरिटी घेवंक ना. आनी देव म्हणटना आतां तूं कितें सकट येता म्हणल्यार आमी मुखार पळयव्या. पूण आतां आमकां थोड्यांक प्रायोरिटी आसोंक पुरो, थोड्यांक देवाचो व्हरतो मोग आसा, त्या देखून आमी देवाक पयलो स्थान दिवन ताचे सांगातात रावंक ती आमची प्रायोरिटी जावन आसा. सोम्याच्या वर्त्या शेतांत एक जावचें, सोम्याचें वर्तें कार्य आमी करचें, ताचें मिसांव आमी मुंदासून व्हरचें, तें एक प्रायोरिटी. आनी एकलो प्रायोरिटी दुसरी जावंक आसा. आनी एक प्रायोरिटी जावंक पुरो ह्या संवसारांत एक नांव कमावचें, व्हडपण लेखचें, त्या देखून आपूण एक व्हडलो मनीस म्हणल्यार बरी लेखचें. आनी ती प्रायोरिटी ताची जावंक पुरो. आनी एकल्याची प्रायोरिटी आपूण जायते गळसी जाय, जायतें काम करन, कितल्या दिसाचे कितले वरां थोडे काम करतात. कित्याक म्हळ्यार आनीक म्हाका चड जाय, आनीक चड जाय, आनीक चड मेळ्ळा जाय. पूण तांची आशा केदाळ्या बघाना. तुमी पळयल्या प्रमाणे वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, नीड्स कॅन बी लिमिटेड. नीड्स तुका कशें जाय त्या प्रमाणे तुवें परिवर्तन करीत, पूण तुजी आशा पळय ती कितली मेळ्ळ्यार पावना म्हणल्यार एक निदर्शन जावन आसा. आमचे थोडे मनीस एका दिसांत कितले घंटे घालतात, कितले घंटे घालतात. प्रायोरिटी खंयची तांची? फकत पयशे आपणावची, ग्रेस्त गाय जेवचें आनी आमकां आमच्या मुखल्या पिळगेक म्हणल्यार बरी दास्तान करून दवरचें. कितें म्हूण आमी चिंतलां? आमच्या जिवनांत प्रायोरिटी हाका दिली जाल्यार आमी सगळो वेळ काम 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 म्हूण रावल्या जाल्यार आनी कितले कामोंक जाता, कितले कामोंक जाता म्हूण पळयलें जाल्यार शॉर्ट टर्मांत आमी कमयता आसतना आमच्या जिवाकी एक बाधक, दुसरें आमच्या आत्मीक वाडावळींत आमी कितले मुखार वेता, आमच्या आत्मीक वाडावळीक आमी कितलो वेळ दिता म्हूण आमी पळोवंक जाय. त्या देखून थोड्यांचे प्रायोरिटी दुसरे दुसरे आसतात, प्रायोरिटी अनंत तरेचे आसतात. थोड्या प्रायोरिटी आसोंक पुरो आपल्या जिवनांत आपूण सगळ्यांचे व्हडलो जाय जाय, म्हाका एक नांव जाय जाय. आतां अमेरिकाचो एलान मास्क तो ग्रेस्त, बारीक ग्रेस्त. आतांचे डोनाल्ड ट्रंपा सांगता कॉम्पिट करता आसतना ताका आनी हाका पळयता आसतना एकामेकाक सांगता ते आयले जाल्यार एक तांचें बरेंपण सांगता ते करून वेताले. पूण ताचे ग्रेस्त काय कितें ती भोयत जाल्यार तो तें सोंसून व्हरोंक तयार ना. ताका आनीक ग्रेस्त जावच्याकच ताणें पळोवचें, शिवाय तें सोंसून व्हरोन म्हाका ग्रेस्त हांव थोडें सॅक्रिफायस करूंक तयार आसा म्हणून सांगचें बारी उणें. कित्याक म्हळ्यार हे पडितांत पडले उपरांत तांकां बघता तेंच तांचें जिवन. तूं स्पिरिच्युअल लायफान पडल्या जाल्यार तुका तेंत जिवन तुजें, त्या जिवना विशयान तुका कांय चड पडोन वचना, तें जाता वेता. पूण हें स्पिरिच्युअल लायफ ह्या आत्मीक तरान तुजी वाडावळ जाता आसतना तुजी प्रायोरिटी खंय वता? आत्मीक वाडावळीक वता, आत्मीक पवित्रपणाक वता, आत्मीक संगतेक वता. आनी तें आमी पळयलें जाल्यार सांत पावलोच्या पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत आमी पळयलें जाल्यार सांत पावल सविस्तार तरान म्हाका आनी तुका सांगता, तुमी तुमचे प्रायोरिटीज सारकें दवरूंक जाय. तुजी प्रायोरिटी प्लुरल आमकां लागू चड जायना. प्रायोरिटी म्हणटा आसतना एक मेन स्ट्रीम म्हजें जाता आनी तेन्ना तातूंत म्हाका फोकस करूंक जाता, तातूंत म्हाका संपूर्ण तरान एक जावंक जाता. आनी त्या प्रमाणे म्हजें जिवन जियेत आसतना म्हजी प्रायोरिटी कोणाक? म्हजी प्रायोरिटी त्या सोम्याच्या मोगाक, सोम्याच्या मोगाक. त्या खातीर सांत पावल म्हणटा सोम्याच्या मोगांत आसा ती दरबार आनी दौलताय आमकां वळणूंक नजो. म्हजी जाणवाय कांयच न्ही. हांवें उलय बाडार गाय जाल्यार त्या सोम्याची, सोम्याच्या जाणवायची, ताच्या जाणवाय मुखार म्हजी जाणवाय निर्पळ. कित्याक ताका सगळें कळीत आसा, ताच्या प्रमाणे तो त्या प्रमाणे तो चलता, त्या प्रमाणे तो करता. आनी त्या देखून सांत पावल म्हणटा
मोगाची प्रायोरिटी आमची जावंक जाय. मोग तो वळोंक जाय, मोग तुजे थंय तो बरोवंक जाय, मोग चड आनी चड मापान हेरांक तुवें दिवंक जाय, दिवंक जाय, वापरूंक जाय म्हणटा आमी. मोग आमी स्टॅग्नंट दोन रावंक जायना. सगळ्यांत आमचो मोग, सगळीं मनशां म्हजीं. त्या देखून चड पटी आमी चड आनी चड मोगांत आमची प्रायोरिटी एक केली जाल्यार आमचें जिवन इतलें मोवाळ आनी अपुरबायेचें जातालें. हर एकल्या मनशाकी आमचे कडेन जागो आसतालो. आमी रागार जावचें, या तांच्या विरोध वेचें, तांच्या विरोध उलोवचें, हें सगळें रावलें जाल्यार आमचें जिवन कितलें बरें जातालें. ताका म्हणटात सोम्यान दिली ती प्रायोरिटी. त्या वेळार आमची संपूर्णता जाता, आमी संपूर्ण जाता. तूं संपूर्ण जायचें तर तुवें संपूर्ण जाय. यू वॉन्ट टू बी कंप्लीट, यू वॉन्ट टू बी होल. त्या दाळांत यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट. तेन्ना तुजी प्रायोरिटी संपूर्ण त्या देवाच्या मोगांत आसूंक जाय. देवाचो मोग पळया, ताची प्रायोरिटी पळया देवाची. देवाची प्रायोरिटी एकच, ताणें दुसरी प्रायोरिटी ती पळोवना. देवाची प्रायोरिटी आपणाचो लोक नाश जायना जावच्याक, आपलीं भुरगीं संपूर्ण सोडवणच्या वाटेर जावन पयस वचना जावच्याक, आपल्या भुरग्यांक आसली एकच ताची अकरेची प्रायोरिटी, एकच प्रायोरिटी आपलो पूत. त्या पुताक ताणें ह्या संवसारांत धाडलीचें जाल्यार ताची प्रायोरिटी पळय आमचे वयर, ताची भुरगीं. आमी जावन आसा ताची प्रायोरिटी. त्या देखून ताचो मेन फोकस आमचे वयर ताणें दवरून आपल्या पुता धाडलो. त्या पुतांनी ताच्या जिवनांत सगळें करता आसतना त्या प्रमाणें ताची प्रायोरिटी रचून हाडली. आज आमकां मस्त प्रायोरिटी आसात. आमच्या भुरग्यांक विचारलें जाल्यार थोड्या भुरग्यांक तुवें 7थांत विचारलें जाल्यार तांकां कळीत आसा. वॉट इज युअर गोल म्हळ्यार तीं सांगतात, गोल, दीस इज माय गोल. सो ते धडा हांवें तांकां सांगच्या, यू कीप 3 or 4 or 5 goals, but prioritize in those goals which is very important for you, on which you can focus more. You cannot focus for everything. तशें फोकस केलें जाल्यार कितें जाता, आमचें अटेन्शन पुरा डायवर्ट जाता, डिवायड जाता. आनी डिवायड जाता आसतना एनर्जी उणी जाता. त्या प्रमाणें तुमी पळयतात जाल्यार आतां नेत्रावती न्हंय थंय न्हू देंवून येता आसतना ताका ल्हान ट्रिब्युटरी जावन ताचें उदक येणें देणें वचत जाल्यार कितें जाता, दर्या कुडसतना ताचें उदक मस्त उणें जाता, बारीक उणें जाता. तुमी डॅमा लागीं येताना उणें 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 जावन तें डॅम भरूंक कश्ट जाता. पूण उरलें स्ट्रिम्साचें उदक पुरा पावस येता आसतना थंय येत जाल्यार ल्हान तोडाचें ह्या व्हळाचें उदक ताका येवन जॉयन जायत जाल्यार उदक सोडटा आनी बरें उदक आमकां मेळटा. अपुरबाय तरान उदकाचो अभाव आमकां येवचोना. त्या देखून आमचें एटेन्शन खंय आसा, हे ल्हान उदकाचें तोड ह्या उदकाचें व्हळां हाका जॉयन जाता आसतना ताचें एकच एम जावन आसा, ह्या नेत्रावती न्हंय सांगात एक जावचें. नेत्रावती न्हंय सांगात एक जाता आसतना ताचें स्पीड चड जाता, ताचें अशें उदक चड जाता आनी तातूंत बरचें उदकाचें प्रमाणूय चड जाता. त्या देखून हर वाडटा. प्रायोरिटी इज दॅट. प्रायोरिटी म्हळ्यार तेच. प्रायोरिटी जावन तें उदक येणें देणें गेलें जाल्यार अकरेक पावतना थोडें उदक आसा की ना गी गिमांत म्हणून आमकां दुबाव जाता. कित्याक त्या प्रमाणें डायवर्शन, डिविजन्स आमच्या जिवनांत प्रायोरिटीज म्हणटा आसतना आतां भुरगीं ल्हान आसतना ओके, थोड्या भुरग्यांक कळीतच ना. 10th जावन PUC जावन थोड्यान म्हणजे पळयता फादर मार्क आयिल्लो प्रमाण पळोवचें म्हळ्यार ताका एक गोल ना, ताका एम ना. त्या गोलाक जाय जाल्ल्या प्रमाणें आमी गोल ना जाल्यार आमी कशें आमचें स्टडी प्लॅन करतले. त्या देखून थोड्यांचें प्लॅनिंगच ना, तांकां जाय जाल्यार बरी तांणी चलचें. त्या देखून आज आमचे जायते विधवळी भुरगीं मोबायल पळयतात, भुरगीं वाचिनात, भुरगीं शिकनात. शिकप आजून चड लांबणेंत. पयलें जें उणें जावना, बुकलोड थोडे पटी उणो जाला जावंक पुरो, बट द नॉलेज पार्ट ऑफ इट हॅज इन्क्रीज. त्या देखून आज जायते भुरगीं आनीक चड आनी चड मापान उत्तीर्ण जावन बऱ्या वाटेक पावंक तीं पळयतात. तशें आसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचे प्रायोरिटी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. आमचे प्रायोरिटी आमच्या भुरग्यांक शिकयलें जाल्यार तांच्या जिवनांत एक सिस्टमॅटीक टायम टेबल घालें जाल्यार तें टायम टेबल ते फॉलो केलें जाल्यार
तांचें जिवानूच तें टायम टेबल जातालें. आज आमच्या भुरग्यांक कित्याक आमचें जायतें कंप्लेंट हांगे म्हळ्यार मोबायल पळयतात, तें पळयतात, हें पळयतात. ऑस्ट्रेलियान तुमी पळयलें जाल्यार पुरो 16 इयर्सच्या सकयल्या भुरग्यांक खंयचेय कंटेंट मोबायलान चड यूज करूंक ना. तांचे मोबायलान पुरो स्ट्रीम लायन केल्यान. कित्याक म्हळ्यार तशें त्याच एका स्पिडार आमचे भुरगीं कांयच शिकनासतना म्हाका पास जाय, म्हाका मार्क मेळा जाय म्हळ्यार मागीर सगळे नाका जाल्या वायटाचे वाटो उक्ते जातात. मेळ्ळ्या बरें कॉपी करचें, मेळ्ळ्या बरें पयशे दिवन फ्रॉड करून ताका तेचें मार्क काडूंक पळोवचें या आनी कितें तें सगळें थोड्या मागण्यांत बऱ्या तरान मागोन बरें सीख. त्या देखून थोड्या म्हणच्या फाल्यां एग्जाम आसा, मागा म्हाज्या खातीर. मागोंक आमी तयार, पूण तूं बरें करून सीख आनी तुंय माग. देवा कडेन विचार, देवा म्हाका बरी गिन्यान दी, म्हाका बरी जाणवाय दी. पळयात ते दळा आमच्या भुरग्यांचे ल्हान तावनून तांचे स्ट्रीम लायन करेक्ट आसा तर व्हड जाताना आमकां कांयच त्रास येनात. कित्याक म्हळ्यार दॅट हॅज बिकम ए सिस्टम इन देयर बॉडी. त्या कितें म्हणजे तुजें प्रायोरिटी कितें, तुजो गोल कितें, तुजो एम कितें, तुजो एम गोल कितें आसा म्हूण कळ्ळो जाल्यार त्या गोल रीच आवट जावच्याक तुजें सगळीं मेटां एकच दिशेंत वेतात. ताकाच आमी म्हणजे फोकस म्हळ्यार एक दिशेचेर तुजो दिश्ट, तुजो फोकस. आनी तशें आसता सोम्यान म्हणलें उतरां भोव अपुरबायेचीं जावन आसात. तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय तर तुका इन्कार करूंक जाय तुवें पयलें. ताचे उपरांत तुजो कुरीस घेवंक जाय आनी म्हज्या फाटल्यान येवंक जाय. त्या देखून सोम्यान दाणय म्हणलें कितें, कोल्यांक आसात ती माटी, सुकण्यांक आसात ती गोंटेरां, पूण देवाच्या पुताक कांयच बिडार ना, रावंक सयत बिडार ना. म्हळ्यार ताचे प्रायोरिटी कितें, आपल्या बापाची खुशी करची. बापाची खुशी कितें जावन आसली, बापाची खुशी इतलीच पुतान ताचें मिसांव संपूर्ण करच्याक. ताणें सफर जायचें म्हूण ताणें सांगो ना, पूण सफरींग इज अ पार्ट ऑफ दॅट मिशन. तें मिसांव सफरिंगांत अंत्य जावच्या देखून देवानी ताच्या थंय इंटरफियरन्स करूं ना. ताणें विचारलें जाल्यार ताचे प्रायोरिटी जावन सुकोवच्या खातीर विचारूं ना. देवा बापा तुज्या खुशे प्रमाणें जावं दी म्हूण ताणें सांगता आसतना प्रायोरिटी सेम. कितें ती प्रायोरिटी तुवें म्हाका दिल्याय आनी त्या प्रायोरिटीन हांव जिवन आसा तित प्रायोरिटी संपूर्ण करच्या खातीर. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आमी ब्लेम करना आनी तांकां एक डिफरंट वाटे चलोवच्या बदलाक आमची शिस्त बऱ्या तरान सांबाळ्ळी जाल्यार आमी तांकां एक बरें करून टायम टेबल तांचो वेळ कसो दवरी जाय म्हूण कळ्ळें. 24 hours डिवायड, 24 hours फ्रुटफूल प्रोडक्टीव एक्टिविटीजान तुवें डिवायड केलें जाल्यार लगभग 7 घंटे तुवें न्हिदेन काडले जाल्यार उरिल्ले आसात तुका जायते घंटे उरिल्ले आसात. आनी 17 hours आसात. त्या 17 hourसांत तुवें कशें डिवायड करीत. ते जाल्यार थोड्यांनी म्हणजे आमी सिस्काला वता, आमी दोतोन वता, आमी मिसो ते इन्क्लूड जावन. आनी थोड्यांनी म्हणजे आसा आयताराक एक टायम टेबल, सोनवारा एक टायम टेबल आनी उरल्या हप्त्या दिसांनी एक टायम टेबल. टायम टेबल रिमेन्स द सेम. दॅट इज वॉट प्रायोरिटी. आतां तुवें हप्त्याक एक 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 टायम टेबल केलें जाल्यार तुजी प्रायोरिटी खंयच्या टायम टेबलार वताली. खंयचे टायम टेबल येयले लूज आसा ताका वताली. त्या देखून तुका टायम टेबल अशें एकच खंयच्याय एका मनशान टायम टेबल फॉलो करता आसतना एकच टायम टेबल फॉलो करूंक जाय. आज आयतार म्हूण हांव 11 वरां उठतालों, फाल्यां सोनवार म्हूण हांव 9 वरां उठतालों आनी हप्त्या दिसांनी हांव 6 वरां उठतालों ना. सेम प्रायोरिटी, सेम टायम टेबल. कित्याक म्हळ्यार तुका एक संवय पडटा. यू आर बिकम अ वंडरफूल मर्ज पर्सन इन दॅट टायम टेबल. तुजें टायम टेबल तुजें थंय बसता आसतना सोम्याच्या जिवनाचें वर्तेपण जाता. त्या देखून सोम्याच्या जिवनान पळय प्रायोरिटी पळय तेच्या मागण्याक. सगळ्या वेळार तेचे जायत्या वेळार मागण्याक तेचे प्रायोरिटी. हेरा वेळार मागोना म्हण न्ही, हेरा वेळार तो लोकां कडेन उलयतना या तांकां शिकोण दिता आसतना सगळें मागणें आसलें, बापाचें वर्तेपण तें आसलें. पूण प्रत्येक तरान इतलोच वेळ म्हणल्या बरें ताणें काणून 40 दीस आनी 40 रात त्या ओडण्याच्या पासातावन ताणें सांपडनाशें रावच्याक एक. दुसरें आपल्या सिसांक विंचच्या पयलें एक आख्खो दीस तो मागोंक गेलो आनी ताणें विंचता आसतना मागणें करता आसतना देव ताचे सांगात एक जालो. त्या खातीर आमचें मागणें कितें,
मागणी आमी जायते जाणांची आसा. मागण्या म्हळ्यार आमी वचून विचारचें म्हाका कितें जाय, म्हाका कितें जाय, तें सगळें ताच्या मुखार दवर. मागणे इज अ संबंद, इट्स अ रिलेशनशीप. तुजो आनी तुज्या देवाचें रिलेशनशीप बरें जाता आसतना तुज्या देवाक कळीत ना की त्या खातीर कितें म्हणटा माथेवचो एवांजल चॅप्टर 6 वर्स 33, पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी. हे एक सेंटेन्स आमी आमच्या जिवनान दवरन परत 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 तें आमी आमच्या मोतीन हाडन त्या प्रमाणे जियेलें हांव तर आमचें जिवन वर्ता जातलें. पयलें सदां देवाचें राज. देवाचें राज म्हळ्यार ताणें जायत्या वर्त्या उतरांनी आमकां आटापोवन दिलां. ल्हान संगतींनी तें देवाचें राज आटापून आसा. त्या देखून आमी थोडे फावटी चिंतचे व्हडलें केल्यार मात्र म्हजो पार्ट थंय ना जाल्यार हांव खंयच्या फायद्याचो न्ही. नो, युअर प्रेजन्स इज इम्पॉर्टंट, युअर बीइंग इज इम्पॉर्टंट. तूं थंय आसाय तें मोस्ट इम्पॉर्टंट. त्या देखून आमी बेजारेर आमचेंत अस्तित्व उणें करून घेवचें म्हणून कांय गरज ना. काल तो एकलो तरणाटो आयिल्लो आनी तो म्हणा लागलो, ताचो बापूय म्हणा लागलो, भुरग्याक कितले फावटी हांवें कितल्या सेंटरांनी गेलें फादर जाल्यार तो सोरोप येवसर रावयना. सोरोप येनासर रावता 4 म्हयने म्हणसर तो रावता, 5 म्हयने म्हणसर रावता. पूण इल्लो पियलो जाल्यार मागीर ताका सोडूंक बारीक कश्ट जाता. त्या वेळार त्या भुरग्या कडेन विचारलें, कितें तुजें एज्युकेशन? MSc केमिस्ट्री. टॅलंटेड लायक एनीथींग, बरो टॅलंटेड. पूण टॅलंट आसल्यार कितें जालें? खंयच्या एका वेळार ताका पडल्या एका मारांत तो मार खावन त्या मारांत तो बसला. आनीक मार आमी काय जाय, हर एकल्यानी मार खावंक आसा. मार खायनातल्यार वयर येवंक जायना. मार केल्यार मात्र आमकां वयर येवंक जाता. आनी मार केल्ल्या क्षणा आमी थंय बसचें न्ही. थोड्यांनी आमी म्हणचें आसा, हो म्हजे कश्ट कळिताय, हांव ल्हान आसतना म्हजो बापूय कसो, म्हजी आवय कशी आसली, म्हजें बॅकग्रावंड तुका कळिताय, म्हजी भाव भयणी कितें करतात कळिताय, कितले कश्ट आसात म्हूण कळीत आसाय. आमी थोडे ह्या जागांक म्हणचें, आमी ह्या जाग सोम्या सांगता आसतना ते सगळी आमी हील करून सोम्या कडेन मागोवन आमी वयर येवंक जाय. थोडे फावटी एकलो पर आमच्या रेतेरेंत एकली म्हणा लागली, फादर ह्या मनशाक हांवें एक इन्नर वुंड्सा विशयान उलोवंक घालचें, कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय जायते ते आंतरीक गाय आसात. हांवें म्हळें उलोवन 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 ताचे गायक गूण जाताले. उलोवन उलोवन हेरांक सांगता आसतना, हेरांचे गाय आयडेंटिफाय करता आसतना, हेरांक कुमा करता आसतना ताचे गाय गूण जातात, ताचे गाय गूण जाता. आनी दॅट इज वॉट लायफ. आमकां आतां सगळ्यांक बरें तें बॅकग्रावंड आसा म्हूण कांय ना. सगळ्यांक बरें बॅकग्रावंड आसा म्हणून कांय ना. एक 10 इटे दिवन इल्ली सिमेंट आनी एक इल्ली रेवणी दिली जाल्यार, एक टापी दिली जाल्यार कोण तो इल्लें बरें करून बांदूंक वता आसा तो बरें बांदतालो. कोणा चड बरें बांदूंक वता इल्लें म्हणजे तिरकट बांदतालो तो. आनी थोडे म्हाका कांय गुंतून बसले जाल्यार तें गेलें. ते 3 त्या धन्यान दिल्ल्या त्या जाणांक दिल्ल्या ताल्यांत बरें जातालें. त्या देखून आमच्या जिवनांत कितें येता तें सगळें आमी पांयां पोंदाक घालून ताच्या वयर उबें रावंक आमचे प्रयत्न जाय. कोणूय मनीस ह्या संवसारांत डायरेक्टच वयर जावन सकयल पडलो ना आनी परफेक्ट आसलो कोणूय ना. वी आर ट्रायंग टू बिकम परफेक्ट, वी आर वॉकिंग टुवर्ड द परफेक्शन. त्या परफेक्शनाच्या वाटेर आमी चलोन आसा मात्र. तशें आसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमची प्रायोरिटी खंयची म्हूण आमी पळोवंक जाय. म्हजी प्रायोरिटी हांव तूं जालो जाल्यार म्हज्या गायांत धांवन भायर येवंक म्हाका बारीक कश्ट जाता. कित्याक हांवें चिंतचें म्हजे विशयान हांवें चिंतचें त्या गाया विशयान, हांवें चिंतचें त्या बॅकग्रावंडा विशयान हांवें चिंतचें म्हाका तें मेळोना, हें मेळोना, तें जालां, इतलें जालां, इतलें दूख आसा, तितलें दूख आसा. ती सगळी दूख आसा वय सोमी आसा. सोमेचो तुजो संबंद एक जाता आसतना ती दूख सगळी धुवन काडूंक सोम्याची आमली रगत आसा. आनी त्या खातीर आमी म्हणचें मागण्यांत आमी देवाक लागीं सरता. आमचो संबंद एक जाता. आमचो संबंद एक जाता आसतना पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी. तूं देवा लागीं एक जा, देवाच्या संबंदांत एक जा. देवाचो आनी तुजो संबंद सुभद्र जावं दी. आनी त्या प्रमाणे एकवटान जियेत आसतना जें कितें तुका जाय तें तुजो बाप जाणा म्हणटा माथेवचो एवांजल. आमकां वर्तेतारां परत परत जागवण जाय म्हणटा. जें कितें तुका जाय तें तुजो बाप जाणा आनी तें सर तुका मेळटलें. अगेन मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. जें कितें तूं आशेताय तें तुका गरज आसा तें सगळें तुका मेळटलें. थोडे फावटी आमी आशेवन जेल्ले चड जाता. आमी आशेवन जे चड जाता. त्या देखून वी हॅव टू लिव एज इफ वी आर नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड. आमी ह्या संवसारचे न्ही. आमकां आनी एक वर्त जिवीत दिवचो संवसार, सोम्या तें एक जावचो संवसार. आनी त्या संवसार विशयान सोम्यान परत परत आमकां आपयल्लें आसता. आमी समजून घेवंक जाय
म्हजी प्रायोरिटी कोण आनी म्हजी प्रायोरिटी कशी. म्हजी प्रायोरिटी जेजू आनी जेजूचो मोग. आनी तो मोग तसो करता आसतना ताणेंच म्हणलें आसा, म्हजो तुवें केल्ल्या बरी पेल्या सो तुवें मोग करूंक आसा. तेन्ना आमची प्रायोरिटी वील रिमेन परफेक्ट. परफेक्ट संपूर्ण जावच्याक प्रायोरिटायझींग कित्याक गे म्हळ्यार संपूर्ण जावच्याक आमचो फोकस हे आमचे दिश्ट त्या व्हरत्या उद्देशा वयर कसोवच्याक. त्या देखून आमचें जिवन सदांच आमी सांबाळूंक जाय. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, म्हाका उडास येता एका ग्रेस्त मनशान एक जायतो मोलादीक पेटो हाडलो. हो पेटो ताणें ल्हान आसलो, जायते पयशे ताका दिल्ले. तो पेटो व्हड जालो व्हड जालो व्हड जालो व्हड जालो आनी अशें व्हड जावन ताका आतां शिकारेक धाडचो वेळ आयलो. हो पेटो बरो शिकारेचो पेटो तो. शिकारेच्या पेट्या धाडच्या खातीर ताका रानाक व्हरून सोडलें. रानाक व्हरून सोडटा आसतना तो पेटो एणे तेणें पळयता, कांय दिसना ताका आनी मुखार धांवून सोदता. थंय शिकारेचे पेटे धांवतात आनी असो धांवता आसतना मुखार धांवता आसतना ताका एक जिंकें दिसलें, डीर. आनी तें पळयलें तो पेटो ताच्या फाटल्यान धांवलो. ताच्या फाटल्यान स्पीड आरयता म्हणटा आसतना इल्ले मुखार वता ताका एक संवसो दिसलो. संवसो धांवसो दिसलो. आतां त्या डिराक ताणें धरचें आसलें, जिंकेक ताणें धरचें आसलें, ताच्या बदलाक ह्या संवसा फाटल्यान धांवलो. ह्या संवसा फाटल्यान धांवता आसतना ताचें कितें तें प्रायोरिटी आसा ती सोडली आनी एक प्रायोरिटी धरून गेलो. आनी इल्लो मुखार तें संवसो ताचे फास्ट धांवून सोडतालो. आनी अशें ताणें वेग आरयता आसतना ताच्या मदकांत ताणें एक हुंदीर आयलो. आनी आतां संवसा सोडलें, हुंदरा फाटल्यान गेलो. हुंदरा फाटल्यान वचोन हुंदीर खंय वतालो, हुंदीर बिळार रिगतालो. हुंदीर सिदा गेलो 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 आनी एका तांच्या घरच्या बिळाक रिगलो. हे बिळाक रिगिल्लो पळोवन हो पेटो फकत त्या हुंदराच्या बिळा लागीं रावन उस्तूंक ट्राय करता. आनी ते इल्लें सिमेंट घाल्या, ते सिमेंट ताच्यान उस्तूंक जायना. माती म्हण आसल्यार इल्लें उस्तीत आहलो म्हणना. पूण ह्या सिमेंट घाल्या देखून ताका उस्तूंक जायनासतना तो थंयच रावन पळोवंक लागलो. केदाळा हेवटेन वो हुंदीर भायर येता. प्रायोरिटी. हाची प्रायोरिटी आसली शिकारी करची आनी शिकारी करता आसतना बऱ्यांतली बरी शिकारी करची प्रायोरिटी आसली. ती प्रायोरिटी सोडून वाटेर वयच्या संवसा फाटल्यान धांवलो. संवसा फाटल्यान धांवलो म्हणून इल्लें म्हणून ओके जालें. ताचे उपरांत आयल्या हुंदरा फाटल्यान धांवलो. हुंदरा फाटल्यान धांवलो आनी सोडलें गे आनी दुसऱ्या परतून लागलो की ना त्यात हुंदराच्या बिळा लागीं हुंदीर केदाळा भायर येता म्हूण राखोन रावलो. प्रायोरिटी लॉस्ट. कितें फायदो म्हाका? खंयच्याक ताका ट्रेन केल्लें, जालें कितें? शिकारेक ट्रेन केल्लें, वो वचोन कांय फायदो नासल्या हुंदराच्या बिळा लागीं वचोन बसला. तर आमी थोडे फावटी आमच्या जिवनांत आमची प्रायोरिटी करेक्ट कळीत ना जाल्यार आमचें जिवन येसन जाता. आमी सांपळता, आमी सिरकता. त्या देखून हांव म्हणचें आमची प्रायोरिटी बऱ्या तरान आमी समजून घेवंक जाय. आमच्या प्रायोरिटींत आमी सदांच वर्त्या मापाचें जिवन जियोंक, उंचल्या मापाचें जिवन. केदाळा हांव सांगचें आसा, उंचल्या द हायर लायफ, द हायर रेंज ऑफ लायफ तें आमी जियोंक आसा. त्या देखून आमच्या जिवनांत आमी कशेंय आसता, कितेंय जाता म्हणल्या बरें आमी जियेता. वायटाक आमी भियेचें म्हणना, वायटाक पत्त्योन आमी रावचें म्हणना. कोण कोण कितें कितें करता म्हण ताचे विशीं तुका काडणें येनाका. तूं बरो जिवन जियेताय जाल्यार जियेलें जाल्यार तेंच पावता. दॅट इज द प्रायोरिटी. त्या देखून तुजो फोकस खंयच्या वयर आसा दॅट डिपेंड्स ऑन यू. तुज्या वयर होंदोन आसा, तुजो फोकस संपूर्ण आसा. आतां आर्चरी म्हणटा आमी, तो एक बिल्लोगारिके म्हणटा ते, आनी ते स्पॉट आमी करेक्ट ताका एम करूंक आसा. हे आर्चरी थंय तळा आसले गेम आजुनी आसा. तें आजुनी आसा. ऑलिंपिक्सांतय आर्चरी आसा. आनी हाची मेन पर्पज कितें? मेन पर्पज तुजो एम बरो परफेक्ट आसा जाय. एम परफेक्ट आसा कित्याक बुल आय तुवें एम करूंक जाय. त्या देखून आर्चरींत इतलें कॉन्सन्ट्रेशन दवरतात की इतलें कॉन्सन्ट्रेशन दवरून त्या प्रमाणे आर्चरींत ते ट्रेनींग घेतात. ते ट्रेनींग घेता आसतना जायत्यो सॅक्रिफीस आसा जाय. आनी सिंगल मायंडेड म्हणटा आमी, ताची मोत तेत एका रावंडा वयर आसा जाय. त्या देखून ताचे दुसऱ्यांच्या रावंडा वयर हांगा आसलें जाल्यार ताचें एम करेक्ट वचना. आनी ताचो उद्देश कितें? मेन गोल कितें? टू हीट द बुल आय. So therefore your focus should be exactly on the bullseye.
भूल आई वयर मात्र तुजो फोकस आसूंक जाय, शिवाय दुसरें खंय आसूंक जायना. त्या देखून आर्चरीक तांणी शूट करचे पयलें मस्त वेळ राखतात, मस्त वेळ एम घेतात, मस्त वेळ कशें जाय त्या प्रमाणे ताचें कॉन्सन्ट्रेशन दवरून ताची दिश्ट संपूर्ण तरान त्या ल्हान बुल आई वयर दवरतात. आनी तशें दवरून 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 तितले एक शुवर जाल्ले उपरांत तो मारता आसतना जायते फावटी वचून तो बुल आईक पडटा या ताच्या सायडीर म्हणून पडटा, पयस वचून पडना. त्या देखून आर्चरींत जायते कॉन्सन्ट्रेशन जायते मुख्य जावन आसा. आनी अशें आसता प्रायोरिटी कितें तांची प्रायोरिटी एकच टू एम द बुल आय. आनी ती प्रायोरिटी तुजी आनी म्हजी आसूंक जाय. आमची प्रायोरिटी आमचो जेजू, आमच्या जेजूचो मोग करचो. आनी त्या मोगांत आमी एक जाता आसतना जायत्यो ओडण्यो येतालो, जायत्यो ताळणी येतालीं, जायत्यो मदागात आमकां वोण घालूंक जायतें टेम्पटेशन येतालेंच. आनी तशें आसता आमची प्रायोरिटी करेक्ट आसा तर, सारकी आसा तर कोणेंय आमकां वायट करूंक जायना. तें आमकां कळीत आसूंक जाय. तुजी प्रायोरिटी करेक्ट ना, कोणेंय तुका वाट चुकयत, कोणेंय तुका वाट चुकयत. तूं गेलोय आनी एकल्या कडेन वाट विचारली, तुका सादारण एक वाट गोत्ता आसलें जाल्यार तूं ताणें दाखयली करेक्ट आसा तर तूं कळटालें. थोडे फावटी कितें करता, थोडे मनीस येण्या सायडीक ह्या सायडीक वच म्हणटात, तूं वचून पावतालोय खंय, कित्याक त्या मनशाक कितें प्रायोरिटी ना, तुकाय तो प्रायोरिटी करूंक सोडिना. कित्याक तुका ताणें प्रायोरिटी दिल्ली जाल्यार त्याच जाग्यार वचचें म्हण तुका आसलें. त्या प्रमाणे ताणें तुका लीड केलें जाल्यार तुजी प्रायोरिटी जाली, तूं पावलोय वचून. आतां कितें जालें, तूं घुंवोन गेलाय आनी खंय पावलाय आनी तुवें फाटी येता आसतना सगळें तुजें कार्यक्रम संपोवन जाला. ओकेचे भावन आनी भयणीनो, आमची प्रायोरिटी आमच्या भुरग्यांक आमी पयलें शिकोवंक जाय. कितें ती प्रायोरिटी आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय? तांच्या जिवनांत एक डिसिप्लीन, तांच्या जिवनांत एक सिस्टम. त्या देखून आमकां आज शिकप बारी मेन जावन गेल्ल्या देखून प्रायोरिटी आमकां दवरूंक कळीत ना. सोम्यान अंजलांत एकच एक प्रायोरिटी मात दिल्ली जावन आसा. ताच्या सांग, ये आनी म्हजो पाटलाव कर, ये आनी साण जाळां तुजी दर्या तडिरी, साण जाळां तुज्या दर्या तडिरी. तेईन सोडणें, तो बापूय सरला, तेईन सोडणें ताचें कोण आनी दुसरो. लेट द बरी देर वन डेड, लेट द डेड बरी देर वन डेड. म्हळ्यार तो कोण मरण पावलो ताका मरण पावोंक मातये पावोंक आसा. तूं ये. त्या देखून सिसांच्या जिवनांत आमी पळयता मोगाचें न्हू, सट्ट करून उठले, गेलेस. जाक्योक आमी पळयता, जाक्यो पातकी म्हूण आमी वलयता. पूण जाक्यो तर देवाक आसलो, जेजूक आसलो तो व्हरतो मोग कसो परगट जालो पळय. जाक्यो वा सकला देव, त्याच वेळार जाक्यो कांयच हेणें तेणें पळयनासतना सकला देवलो. हेणें तेणें पळयलो जाल्यार तेजें मायंड इल्लें चंचल जाता आसलें. म्हाका आपयलें गे आनी खंयच्या जाक्योक आपयलें गे म्हूण चिंतलें जाल्यार तें मायंड डिस्टर्ब जावन तो त्या प्रमाणे तेजी प्रायोरिटी करूंक शकतो नासलो. आतां प्रायोरिटी म्हळ्यार पळया, जाक्योक प्रायोरिटी सोमींत जालो. त्या देखून तो रुमडीच्या रुखा जावन त्याच घडये देंवोन आयलो. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक प्रायोरिटी आसलो एकलोच आखरेक, दुसरो कोणूच ना, कोणेंय गूण करून तिका सकोन. आनी ती म्हणा लागली, म्हाका आसा एकलोच तो जेजू क्रिस्त, तो म्हाका गूण करतालो. आनी त्या देखून ताच्या दगल्याचो कुडको आपडल्या क्षणच सोम्यान म्हणलें उतरां, तुज्या बावार्थान तूं गूण जाली. बावार्थ म्हळ्यार तें काळजाच्या गुंडायेतावन येवन सुद्दां बावार्थ. त्या देखून सोम्यान जायत्या जाणांक गूण करता आसतना तांच्या काळजाचो बावार्थ पळयलो, बावार्थ. आनी अशें आसल्या देखून तांची प्रायोरिटी कितें? काळजांत खरो बावार्थ आसल्याची प्रायोरिटी जेजू, तसो मोग, त्या सांगत आसचें, त्या सांगत रावचें, त्या सांगत उलोवचें, हें सगळें प्रायोरिटींत एक जावन येता. त्या देखून म्हजी आनी तुजी प्रायोरिटी खंयची? आज आमी जायते मावल्या ह्या संवसाराच्या लौकीक जिणें दिता गे, जायते वस्तू आमी संवसाराच्या ह्या जिवनांत लब्धोन आसा गे, जायते फावटी आमी संवसाराक आमकां विकून घेता गे, त्या प्रमाणें जिवीत जावन आसा. कोणूच मनीस ह्या संवसारांत मेळोन 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 संतृप्त जाल्लो ना. कांय नातुल्लो म्हणून येयल्लो बऱ्या तृप्ती भोगता. थोड्या भुरग्यांचें निदर्शन हांवें दिल्लें जावन आसा. तांचे एकांतलो एक पयसो उरोन चडतीक न्ही, एकांतलो एक पयसो उरोन त्या प्रमाणे ती मनशां आपलें जिवन मुखारसून व्हरतात. त्याच प्रमाणे आमचें जिवन मुखारसून व्हरच्याक सोमी आमकां राखून आनी सांबाळून दी. आमच्या सांगाता सदांच आमची प्रायोरिटी इज जिजस.
Our priority is the love of God. Love of God is my priority. And that priority, if I am able to remain and live, कोणेय म्हाका आड वचच्या परीना. कशें तो शिकारेक आयतो जाल्लो, शिकारेक ट्रेन जाल्लो पेटो वचून वाटेर वेता आसतना त्या डिराक धरच्या बदलाक वचून उंदराच्या फाटल्यान गेलो, तशें आमचें जिवन जावचें नाका. आमचें जिवन जावंक पावों दी सुम्याचें जिवना सारकें. पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी, आनी हेर सगळें तो तुमकां दितालो. विनोद गांगुळे आनी तेच्या टिमाक आनी आमी सर्वांकी जाय जाल्यार व्हरतें आशिर्वाद शिवर आमकां गरजेचो जावन आसा. म्हगेच्या भाव भयणीनो, तें सगळें बरेंपण आमी वाखाणत आसतना तुज्या स्वर्थ नांवान तुज्या अमली रक्ताच्या बळान चड आनी चड मापाचें बरेंपण आमी सर्वांकी दी. तुज्या अमली रक्तान आमकां धुवन काड, तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. तुज्या अजापाच्या अजापां आमच्या चिनेद्वारी पवित्र जावच्याक, आत्मीक जावच्याक, भाग्यवानपणाची जिणी जिवोवच्याक आमकां तूं फावो कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.